पयले म्हणटे जे कुंकोळच्यान सदां आमी बोवाळ मारता अबाउट द कुंकोलीम इंडस्ट्रियल पोल्युशन आनी आमकां एक अश्युरन्स मुखेलमंत्रीन हावजान दिलेलें की सगळे जे जावं गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड GIDC हांकां जावं कलेक्टर हांकां सगळ्यांक एक मिटींग घेवन एक्झॅक्ट स्टेटस डिस्कस करतले आज हिंगा सगळे कुंकोळकार तुका दिसती पडे आनी देर हॅज बीन एब्सोल्युटली नथींग नो प्रोग्रेस आनी जे हे पोल्युशन हे वाडत आहा दिसान दीस वाडत आहा बेजिकली देर आर 3 issues. The main issue is the pollution, air and water pollution, and this air and water pollution there is no air quality index monitors there to measure this air pollution. दूसरे जे मेनन्स ये फिश मिल प्लांट जावं फिश मिल कोते सगळे जे ETP प्लांट मो आसता all these ETP plants are not functioning properly. These are as per their replies and pollution control board 7 दिसा इंडस्ट्री बंद कोता आनी मागीर 10 दिसान परते रिस्टार्ट ऑर्डर रिवोक जाता सो द पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड कित्याक हें उदो हें घाणें उदो जे ट्रकान हाडटाय इन्सुलेटेड ट्रकान हाडपाक जाय हे कांय सुविधा ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर आहा ही सगळी जे बेतलांतल्यान जे नुस्तें हाडटाय ते आख्खे वारोत आख्खे गांवांत सारको वास घान हो मेजर इश्यू इन्सुलेटेड ट्रक घेनासतना हे आज हे फिश मिलाचे धंदे कोते आनी हे बोरवेल जोड शेंबरांनी थिंगा बोरवेल आहाय हे बोरवेल जे आहा हितून उदो सोड नेबरिंग आंबावलीम विलेज हे सगळे आज पोल्यूट जालेले आहाय